दिवसाचे कुडीन या आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सासणाच्या देवा सगळ्या वस्तूंच्या रोसणारा ऑन बावाट्यांच्या ओतमे तुजेच रोसना म्हणटोच तुज्या सारक्याच्या आनी स्वरुपायेच्या तुवें तांकां रोसल्याय म्हूण उगडास कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान तांचे पासत आपलें रोगोट वारोयलें म्हूण उगडास कर. तर ह्या मुखार ऑन बावाट्यांनी तुज्या देवपुताची बेपरवा करूंक निर्मी नाका. सांतां भोगतां आनी तुज्या पुताचे पुतीनी पवित्र सोवे वरवीं तुजी काकलूत दाखय. ऑन बावाट्यांच्या नेणारपणाचेर विसर घाल आनी तांणी जेजू क्रिस्ताक वळखून काळजान तावन तांचो मोग करूंक निर्मी. तोच आमचें जिवीत आनी जिवीतपण. ताचेच वरवीं आमकां सोडवण फावो जाल्या. ताका सदांकाळ अनोद आनी महिमा. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सतमानता देवाक स्वर्गवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निधी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पदिता त्या बापाच्या उजव्यान बसला तुय तान जिव्यांनी मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकठाण पातकाचे भोगसोने कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या पासगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चेराच आमकां येवं ज्यो कशी सागा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्लेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुररे सरेस पोरशेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदवचो पुत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुररे सरेस पोरशेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदवचो पुत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुररे सरेस पोरशेताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदवचो पुत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस सावऱ्याचे समोरपणाचे मिस्तेर आमी भक्तीपणांनी आनी भावार्थाचे खोलायेन नियाळुया. पयलो मिस्तेर तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आताव. ह्या खोल उतरांचेर नियाळ करून भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान संवसारी बुलोवणेक पाठ केली. इंतेसांव सगळ्या आमच्या ताल्ल्यांचेर जैत व्हरूंक ह्या कोणान आमचेच समर्पण करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्याक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा.
बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाळ आमेन सर्मोपणाचे मागणे गे दुनिया म्हजें सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें कालीज आनी सगळेंच म्हजें तितलें तुवें म्हाका दिलें तें दिलें तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजेंच तुजे कशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन दुसरो मिस्तेर आसाम तूं सायबिणीच्या परबे दिसाक आपलो सव सांगात्यां बरोबर जेजूच्या वावरा पासत आपलें जिवीत समर्पूण बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूचो व्हड शीज जावंक पावलो दिसान दीस आमी जेजूचे निश्शीस जावन ह्या कोणान आमचे समर्पण करुया आमच्या बाप सगळींच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां यो चे गोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाळ आमेन हे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खोशी म्हजें गिन्यान म्हजें कालीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलें तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजेंच तुजे कशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन तिसरो मिस्तेर मिशनरी जिविताक वेंग मारून आमी सगळ्यान आव्हान
भावार्थान फुडो करूंक बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर परगटूंक इंडियेक आयलो. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जेजूचे मिसांव जिवंक ह्या कोणान आमचे समर्पण करुया. आमच्या अपा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जे कशी सगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी सदां सदां आमेन. चवथो मिसेर गांवांनी भोंवून आनी आजेच्या देसांनी वचून जेजूच्या मोगा पासत आपलो जीव जोडून भाग्योन फ्रांसीस शावेरान चिनाच्या सांच्या जुवांचेर आपलो आत्मो बापाच्या आदीन केलो. जेजू खातीर जिवंक आनी जेजूच खातीर मरूंक आमकांय कृपा दी म्हूण ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया. आमच्या अपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जे कशी सगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचेय काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. पांचवो मिस्तेर जेजूच्या मोगान आनी आंकवार मडीच्या देवोसावान चिटकलोल्या भोगतीची बागयोन फ्रांसीस शावेराची कूड कुसूंक दिनासतना देवान ती ओजापांनी सांबाळली. जेजूच्या आनी आंकवार मेरेच्या एकतारान आमचेय मरणा उपरांत आमची कूड मोयमोवन जावंक ह्या कोणान आमचेच समर्पण करुया. आमच्या अपा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, जे कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचेय काळी जेजूच्या मोगान लासून दी साहेबा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें दितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, आमचे पासत माग जे जेजू क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावं. प्रार्थुया. देवा, बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी मिलाग्री उद्देशीं आजयेच्या देसांतल्या इग्रोज मातेक दादूसकायेन एकठायली. आमी ताका मान दिता. तांणी ताच्यो शिकवण्यो आनी ताचे शेगूण आपणावूंक तुजी कृपा आमकां मागता. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, जो तुजे सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पवित्र सोबे खातीर मागुया. पाप साहेबाच्या इंतेसमा पासत. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुटबीन बलयली, सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उसरा मदें तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो आपूत जेजू. भगवंती माये देवाचे माये, आमा पात्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. बागयोन फ्रांसीस शावेराचें मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. स्क्रिनीचेर आसा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटोवंक
देशा देशांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मागता तसले जाल्यार तुजे विनोदी शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. Urmésforrás volt szólójta, tacserát szaklet magácsé. Urmésforrás volt szólójta, tacserát szaklet magácsé. Orzolan wyzwan sorgicą, amco lewam cię fakojta. Zomestam lagia hojta. आपणाचे भोवती जोयता. सगळ्यांनी म्हणचे उर्मेनुस्वार स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता. आपणाचे भोवती जोमयता. उर्मेश्वराचो चलयता. ताचेर सगळेंच मोगाचें. उर्मेश्वराचो चलयता. ताचेर सगळेंच मोगाचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो युवकार आज पयलो दीस नोवेनाचो. आज आमचे मदें आसा संचालक आमच्या किरीत भाशेन बिब्लिकल अपोस्टलेट आमी म्हणटा. आमी किरीत भाशेन ह्या बिब्लिकल अपोस्टलाचो संचालक फादर मारियान कॉस्ता आमचे मदें आसा. किरीत भाशेन आज देवाच्या उतराचेर तो नियाळूंक आमकां आदार दितलो. आयचो विशय देवाचे रोसणेची राखण करुया. आमचे मदेकात ताणें ह्या 9 दिसांचो शिबीर आमचे सवे करूंक येवजिलां. देखून काळजांतान फादर तुका आमचे फिरगोसकारांच्या नांवान PPCच्या नांवान पादवीगाराच्या नांवान आमी किरीत भाशेन येवकार दिता. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर पडूं म्हूण आमी मागतना ओदीक आमकां देवाचे जाणवायेन तूं बरूंक आदार दितलो. देखून आदींच फुडेंच तुजे उपकार हाडून देव बरें करूं म्हणटा. Welcome to our parish, Father Marian de Costa. He is the director of the Biblical Apostolate. We wholeheartedly welcome him in our parish. He is going to give us for 9 days on the Bible, especially on salvation history. किरीत भाशेन आमी ह्या दिसांनी आजी जावया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी देवाच्या उतराची मोडणी आमच्या जिवितान अदीक करूंक आमी वावरया. आज किरीत भाशेन आमचे फिरगोचेन सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. पेंटा मॅथ्यू रॉड्रिगीस, दाबोली जोआनिता वास. तशेंच आज भावार्थाची ड्युटी पेटयतात हे गोराबे आल्तो चिकालीम जॉनी डिसोज आनी फामील आनी दाबोली राहुल मिनेझीस आनी फामील. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागुया. आज मिसाची पयल्या दिसाच्या नोवेनाची मांडावळ करता सेंट अगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सेंट गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल हांगासर रावतल्या सगळ्या भावा भयणांचेर सायबीण मायेचो तशेंच भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद पडूं म्हूण किरीत भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो,
आयज आमी सोमया जेजू क्रिस्ताची स्वर्गा सोपटाच्या राज्याची परब आमी समोर उमता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सेवा धर्मीक निमाण्या आयताराक पवित्र सभा सोमया जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा ही दबाजीक परब समोर उमता आनी आमच्या गोंयच्या सायबाचो सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयचो विशय देवाची रोशनीची राखण करुया. जेजू क्रिस्तान आमकां हो सुंदर आनी निर्मळ रोचना फावो केल्या. आमी ताच्या रोचनेचो सांबाळ करूंक जबाबदारी घेवंक जाय. जेजू क्रिस्तान आमचे जिवितांत मुखार दवरून ताच्या आनी ताच्या रोचनेचो मान दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा मागुया. भाव भयणीनो, जेजू आमचो राजा, सोगटा सर्वांचो राजा हें सोत आयज आमी नियाळटना हो संवसार, हे संवसारांत आसा तें मनीस सगळें देवान रचून आमच्या हातान घाला. निमाणो देवूच सगळ्याचो राजा म्हूण हें सोत दिसान दीस आमी जिवंक हे मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी भाव भयणीनो, ही 9 दिसांची तयारीची यात्रा आयज आमी सुरू करता. सगळें देवाच्या हातान घालून सांत फ्रांसीस शावेराचे विनवणीन आमकां सगळ्यांक देवाचो उतराचो मोग आनी तें उतर आमी पाळूंक आमकां कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी तुवा विरेन जायते फावटी आमी चुकल्या, काला पडल्या, असोगतायेक सांपडल्या. देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवंक आमी फाटीं उरल्या. बापा लागीं, एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. आमच्या पातक्याची दूख धरून आनी बापाची काकुळतीक उलो मारून सगळे आमी बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडो अपराध. हे बसत बाय घेवन सदांच सांकवार मोरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळूत कर, सोम्या काकुळूत कर, क्रिस्ता काकुळूत कर, क्रिस्ता काकुळूत कर, सोम्या काकुळूत कर, सोम्या काकुळूत कर. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकंता या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत गो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया सौर पदवीधर आनी सासणाचे देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना सुपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरोन तरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे राष्ट्रांचे आनी भाशेचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतण जावचें ना देवाचें उतरें देवाचे बरोबर जाबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळीं म्हणुया वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला जाबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय ओरांबाक थावन तुजें शिवासन गोठ उबें आसा सासनाक थावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा जाबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता तुजें उतर कदींच हालोना बदलना संवसार सोरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांकलोली पवित्रताय जाबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप। जो खात्रेचो साक्षी मेल्या मोदलो मालगडो जल्मलो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां। तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकुल आमकां केल्यांत। ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदां आमेन। हो पोलेयात कुपां बरोबर येता, सगलीं ताका तोपलां तीं लेगून ताका पोलेतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो। हें खरें आमेन। जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोरपोर्येदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा। हांव ओरोम आनी शेवट देवाचें उतोरें देवाचे वळखार। उबी रावया। Soy sorbes morav, soy sorbes morav, soy sorbes morav, soy sorbes morav, soy. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदोव। Sorbes morav, soy sorbes morav, soy. Soy sorbes morav, Soy sorbes morav, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। पिलातान जेजूक म्हणे, तूं जिदेवाचो राजा। जेजून पोर्तिपाळ केलो, हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां। पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला। कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय। म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जिदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय। पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें। ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक। जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। तुमकां घोडे पादविकारांनी पातकुरान सांगलां आसतलें आमी मातशें म्हणजे नोवेनाची पद्दत बदलल्या। आयजतान आमी 9 दीस आख्खे बायबलाचेर आमी एक चाळो मारतले। We will glance through the Bible from Genesis till Revelation. So एक दीस आमी नियाळ करतले आनी हाचें सगळें कारण म्हणजे to bring the word of God central to our life, central to our family.
हें मनान धरून आमी करतले हे नोवेनाच्या दिसांनी. आनी हांव आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आदी फुडेंच थोडेसो तोकोस आनी पांसेस सोंसणीकाय आमकां घेवची पडटली, कित्याक सदांचे भाशेन सेरमांव जाता तितलो वेळ घोडे जावचो ना, मातशें चड जातलो. आनी पयल्या दिसा कांयच मातशे घोडे सुबेज जायत. हांव सजमतां सगळीं बरो ब्रेकफास्ट बी करून आयल्यात. आय होप सो. कोणू करून येवंक नाल्यार एक दीस मातशें त्याग करूंक पडल्यार कांय ना. सॅक्रिफायस दीस इज फॉर समथींग फॉर आवर लायफ. सो बागेवन फ्रांसीस शावेराची नोवेना आनी परब तुमचो पात्रोन. सो आमी कितें करतले सांगाती सोडवणेचो इतिहास चलतले. वी वील वॉक द साल्वेशन हिस्ट्री. नो आमचे सोडवणेचो लांब इतिहास आहा. हो इतिहास आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. And so we'll walk that long journey through the salvation history. So आयज पयल्या दिसाक आमी कितें करतले आमी रोचणेचेर नदर घालतले. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां रोचणेची खबर मेळटा. उत्पत्तीचे 11 वेस्वर आहात, चॅप्टर 1 to 11. ह्या 11 वेस्वरांत आमकां कितें मेळटा, कसली स्वता मेळटात ताचेर आमी लक्ष घालतले. सो साल्वेशन हिस्ट्री टायमलायन डे 1. त्या आदी न्हू इल्लेशें बायबल म्हणल्यार कितें आमकां. हांव इतले गोंयभर भोंवता बायबलाची शिकवण दिवपाक. असो एक प्रश्न केलो न्हू, बायबल म्हणल्यार कितें. लोक तोंडाक पळयता म्हज्या, तोंडाक पळयता. बायबल वाचतात काय म्हणल्यार तोंडाक पळयतात. आनी हे भाशेन जायत्यो वस्तू आहात. ते पासत पयले आमी ते 11 वेस्वरान भितर सरचे आदी आमी पयलीं बायबल म्हणल्यार कितें, बायबलान आमकां कितें कितें मेळटा, कितलीं पुस्तकां आहात हाचेर थोडें लक्ष घालुया. हिंगा भुरगीं आहात, भुरग्यांकूय हें बऱ्याक पडटलें. पूण भुरगीं आमच्या केन्ना केन्ना अदीक बरीं जाणात. मायक पायक विचारीत जाल्यार जबाबूच येयनात. भुरगीं तरी एक पावटी बरीं जाणात बायबल कितें तें. थोडेशे पयले आमी बायबल कितें हाचेर इल्लेशें लक्ष घालया. सो वॉट इज द बायबल. वॉट इज द बायबल. बायबलाचें अशें पुराय डेफिनेशन दिवपाक जायना. वी कॅनॉट डिफायन बायबल इन फुलनेस, म्हणजे आख्खें पुराय अशें डेफिनेशन दिवंक जायना. पूण थोडक्यान आमी बायबल कितें म्हणटा तें आमच्यांनी जाणा जावंक जाता. हिंगा सिंपल डेफिनेशन आहा, सिंपल उतरांनी बायबल म्हणजे कितें. and this definition captures what is essential and necessary. What is essential and necessary. So Bible म्हणटा तेन्ना आमी अशें समजता. Bible is the written word of God. देवाचें उतर आमी म्हणटा तेन्ना बरयल्ल्या उतराची आमी खबर करता. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक, तातूंत आमकां देवाचें उतर जें बरोवन आसा ताची आमकां खबर मेळटा, ताची आमकां खबर मेळटा. Bible is the written word of God, written by many human authors. म्हळ्यार बायबलान आमकां जायते मनीस बरयणार दिश्टी पडटात. फॉर एग्जाम्पल आयसाया, जेरमाया, लूक, मॅथ्यू, देन पॉल, सो मेनी ऑफ देम. सुमार 40 वा 40 अशे आमकां नांवान मनीस बरयणार मेळटात. ते भायर देर आर सो मेनी एनॉनिमस रायटर्स ऑफ द बायबल. वी डोंट नो देम बाय नेम. नांवान आमी तांकां वळखना. पूण जायते बरयणार आहात जांची नांवां आजून आमी नोको. नांवान वळखतले सुमार 40+ नोन बाय नेम ऑथर्स आमकां मेळटात. सो रिटन बाय मेनी ह्युमन ऑथर्स एट इन्स्पायर्ड बाय गॉड. सो देवाचें उतर जें मनीस बरयणाऱ्यांनी बरयलां, रिटन बाय ह्युमन रायटर्स, दे आर इन्स्पायर्ड बाय गॉड थ्रू द होली स्पिरीट दे हॅव रोट. अशें आमी सत मानता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान
स्फूर्तेन देवान जायत्या मनशांक आपलें उतर बरोवंक वेंचून काडलें. Address to people at different places, time, situation and circumstances. So देवाचें उतर न्हूच फकत जिदेवाकूच, न्हूच फकत क्रिस्तांवाकूच, न्हूच फकत इस्रायलांत आनी इस्रायल पोरचेकूच. इट इज युनिवर्सल इन नेचर. देवाचें उतर सगळ्यांक सगळे परिस्थितीन सगळ्या मनशांक all generations to come, generations gone, generations to come, generations which are now, सगळ्यांक देवान आपलें उतर दिलें. So this is the shortest way we can understand what Bible is. Bible is the written word of God, written by many human authors, inspired by God, addressed to people at different places, time, situation and circumstances. Bible is the greatest love story म्हणटा आमी. Greatest love story ever told. And the love story is between God and man. So when I open the Bible, when I read the Bible, I find the love story ever written. And तसली आनीक love story आमकां आनीक मेळना, ती पवित्र पुस्तकान मेळटा. So when I read the Bible, it becomes my story. आमकां थिंगा कितली मनशां मेळटात, प्लेसीस मेळटात, सो मेनी पीपल वी फायंड इन द बायबल. देव कितले करार करतात तें बी मेळटा आमकां. बट वेन आय रीड, इट बिकम्स माय ओन स्टोरी ऑफ लव बिटवीन मी एंड गॉड, गॉड एंड मी. सो आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता ती म्हजी स्टोरी जाता. इट इज माय ओन लव स्टोरी, माय ओन साल्वेशन हिस्ट्री. And ते पासून भाव भयणीनो, the more I read, the more I experience the love of God. जे कोण वाचतात आनी वाचून आपले जिवितान अणभवतात ती मोगूच अणभवतात. Bible is the great love story between God and humanity. Its center stands Jesus, whose own story begins to fulfillment, both God's love for us and our love for God. So center of the Bible is Jesus. Every page of the Bible we find Christ hidden in the Old Testament, manifested in the New Testament. So when I go to the Bible, I find Jesus, my Savior. So the whole of the Bible talks about Jesus. He is hidden in the pages of the Old Testament. He is manifested, revealed fully in the New Testament. And ते पासून भाव भयणीनो, जेजूच आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. Everyone has a love story. It's the Bible. It tells you how much God loves you and how far He went to win your heart. This love story is continuous love story. It has no end. आमच्या मोगाक न्हू मोग सोंपता. But God's love is a continuous process. It has no end. He continuously loves us. आमचो मोग देव करीत आसा आनी आसतलो. Love comes from God. Love begins with God. Love begins from God, and God is love. And that love we can experience when we read, when we reflect, when we go deeper in the word, in the Bible. Bible is the inspired word of God, as I told you, and Bible itself is telling us it's the inspired word of God. So Bible has two authors. One divine author is God, and then many human authors chosen by God. देवान जायते जाणांक आपले उतर बरोवंक वेंचून काडले. So Bible is the word of God in words of men. Words of men. आमची उतरां पूण देवाचो संदेश. The language is ours. The message comes from God. आनी ताका लागून देवाच्या उतरान देवा मदें आनी आमचे मदें संबंध आहा. So what is the purpose of the Bible? Why God gave His word? देवाच्या उतराचो हेतू कितें? देवाच्या उतराचो हेतू.
देवाच्या उतराचो हेतू आमकां बागेवन पावलो तिमोथकारांक बरोवन तिमोथाक बरोवन आमकां सांगता ताचे चिटीन सेकंड लेटर टू द तिमोथी बागेवन पावलो आमकां तिसरे आवेस्वरान 15 ते 16 वळवीन अशें सांगता पवित्र पुस्तक आमचे सोडवणे खातीर दिला द गोल ऑफ द बायबल द पर्पज ऑफ द बायबल इज मॅन साल्वेशन आमचे सोडवणे खातीर दिला आनी तातूंत 4 वस्तू ताणें स्ट्रेस केल्यात 4 थिंग्स आर स्ट्रेस्ड देर पयली बायबल इज फॉर इन्स्ट्रक्शन पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक बायबल इज फॉर रिप्रूफ बायबल इज शिटकावण्यो दिवंक वॉर्निंग अगेन्स्ट सीन वॉर्निंग अगेन्स्ट इवल तिसरें बायबल इज फॉर अस टू करेक्ट आवर सेल्फ आमचे जिवीत निटायेर घालूंक आनी तिसरें टू ग्रो इन होलिनेस आमी पवित्रपणान बागेवनपणान रायचसनेस अशें आमी वाडूंक सो 4 थिंग्स आर स्ट्रेस फर्स्ट बायबल द जनरल पर्पज इज मॅन साल्वेशन मनशाची सोडवण तातूंत 4 वस्तू आहात बायबल शिकोवन दिवंक बायबल आमकां शिटकावणी दिवंक बायबल आमकां निटायेर घालूंक आनी बायबल आमकां पवित्रपणान वाडूंक आदार दिता सो टेस्टामेंट म्हणटा तें उतर मेळटा आमकां बायबल न्हू आमी म्हणटा ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट टेस्टामेंट म्हणजे कितें हांव थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगता टेस्टामेंट म्हणजे हिंगा स्क्रिनीचेर आहा यू कॅन रीड टेस्टामेंट म्हणजे another word for covenant so old covenant new covenant old testament new testament but testament म्हणजे कितें साद्या उतरांनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट पॅक्ट पूण टेस्टामेंट covenant is more than agreement why it is more than agreement because it cannot be broken so देव जेन्ना आमचे लागीं करार करता लग्नाचो बी करार करता तो मोडूंक जायना देखून करार more than agreement more than pact more than contract आणि हो करार कोणा मध्ये जाता मनशा मध्ये आणि देवा मध्ये आणि इट इज अ solemn vow God between God and man ताका लागून आमी टेस्टामेंट म्हणटा covenant म्हणटा one and the same is a solemn vow between God and man covenant cannot be broken faithfulness and relationship आहा सो आदलो करार देवा मध्ये आनी इस्रायल पुजे मध्ये करार जालो नवे करारान सगळे आदले करार सुपूर्णायक पावले म्हणटा आमी फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कवनंट्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट सो द वन इम्पॉर्टंट स्पेशल फीचर ऑफ कवनंट म्हणटा तें कवनंट कॅनॉट बी ब्रोकन करार मोडूंक जायना देखून तो संबंद बांदता आनी विस्वाशीपण थिंगा जाय पडटा सो ओल्ड टेस्टामेंट आमी म्हणटा माउंट सायनाय 10 मनामेन दिल्ले आनी 10 मनामेदा वरवीं देवान करार केलो इस्रायल पोरशे लागीं ताका आमी एक्झोडस इव्हेंट म्हणटा नवो करार क्रायस्ट इव्हेंट माउंट कॅल्वरी सो आदलो करार माउंट सायनाय नवो करार माउंट कॅल्वरी कालवार दोंगरार जेजून खुर्सार बरोवन केल्लो करार नवो करार ताका म्हणटा आमी क्रायस्ट इव्हेंट आदल्या कराराक म्हणटा आमी एक्झोडस इव्हेंट म्हळ्यार क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी कमिंग एट माउंट सायनाय अँड देन गॉड गेव 10 कमांडमेंट्स अँड देन एस्टॅब्लिश द कवनंट विथ इस्रायल नवो करार क्रायस्ट इव्हेंट प्रॉमीस फुलफिल्ड म्हणटा आमी कारवार दोंगरार तो सुपूर्णायक पावलो फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडींग दिस इज वॉट वी अंडरस्टँड ओल्ड कवनंट अँड न्यू कवनंट ओल्ड कवनंट प्रॉमीस ऑफ मसाया प्रेपरेटरी टायम तयारेचो काळ एक्झोडस इव्हेंट तो माउंट सायनाय ओल्ड कवनंट न्यू कवनंट मेसियस इज बॉर्न मसाया इज बॉर्न प्रॉमीस इज फुलफिल्ड क्रायस्ट इव्हेंट माउंट कॅल्वरी न्यू कवनंट अशें आमी सोजमता सो डिविजन ऑफ द बायबल आतां डिविजन ऑफ द बायबल आमी सगळीं जाणात
आय एम लिटल गोईंग फास्ट बिकॉज ह्यो वस्तू आमी चडश्यो जाणत कोण नकोत तांकांच नो आय एम glancing through the division of the Bible. Old Testament written before Christ, आमी BC म्हणटा तेका. Then New Testament after the death and resurrection of Christ, आमी AD म्हणटा तेन्ना बरयल्लो. So the old covenant, the Old Testament is divided into further 5 taka division ha: Pentateuch, historical books, wisdom books and prophetic books. So the whole Bible is divided into 2, Old, New. Old Testament is divided into further 5. आमी कोंकणी भाशेन 5 सुमूर्तीची पुस्तकां म्हणटा, 16 इतिहासाची पुस्तकां आहात, 7 जाणवायेची पुस्तकां आहात आणि 18 प्रवाद्याची पुस्तकां आहात. पळय हे भाशेन आहात. दिस इज द ओल्ड टेस्टमेंट. Old Testament, 5 books of law, 16 historical books, then 7 wisdom books, and then 18 prophetical books. 18 prophetical books. तिंगा तांबडे बळे आहात न्हू, तांबडी 7 पुस्तकां आहात, तांबडी घातल्या ती 7 पुस्तकां हिब्रू बायबलान मेळोनात, प्रोटेस्टंट बायबलानूय मेळोनात. ती 7 पुस्तकां आमच्या बायबलान मेळटात आदल्या कोरारान. ती तांबडी आहात पळय. I just read for you what are those 7 books. Tobit, Judith, Baruch, 1st and 2nd Maccabees, Wisdom and Sirach. So these 7 books are not found in the Hebrew Bible, not found in the Protestant Bible. They are found only in the Roman Catholic Church Bible. आमच्या पवित्र पुस्तकान ती मेळटात. So Bible is like a library. We have 73 books in the Bible divided into Old and New Testament. So it is like a library. When you are carrying a Bible, you are carrying a library because different topics, different books, 73 books we find. New Testament, we have 27 books. 27 books. 4 Gospels, 1 Acts of the Apostle, 13 letters of St. Paul, 1 letter to the Hebrews, 7 Catholic letters and 1 Revelation. So we have 27 books in the New Testament. So just for your knowledge, no, एक पावटी आमीच न्हू कितली पुस्तकां आहात ती. For your knowledge, हांव जितले कडेन वयता लोकांक विचारता, लोक बायबलान पुस्तकांच कितली आहा ती नोगत. सो हिब्रू बायबल म्हणटात तातूंत 30 आनी 9 पुस्तकां आहात. ही 30 आनी 9 पुस्तकां आमच्या आदल्या कोरारान मेळटात, प्लस 7 आनीक मेळटात. सो 39 प्लस 7 46. सो आमच्या आदल्या कोरारान 40 आनी 6 पुस्तकां आहात. 40 आनी 6. नव्या कोरारान 27 पुस्तकां आहात. सगळीं म्हणून 70 आनी 3 पुस्तकां आमच्या पवित्र पुस्तकान मेळटात. प्रोटेस्टंट चर्च तातूंत आदल्या कोरारान 30 आनी 9 मेळटात, नव्या कोरारान 27 मेळटात. सगळीं म्हणून 66 म्हणजे 7 पुस्तकां उणी आहात. आमच्या पवित्र पुस्तकान 7 पुस्तकां सुबेज आहात. आनी ते बसोन 73 बुक्स रोमन कॅथलीक चर्च बायबल आहा. 66 बुक्स आमकां प्रोटेस्टंट बायबलान मेळटात आनी 39 बुक्स आमकां हिब्रू बायबलान मेळटात. इतले तरी आमी क्रिस्तांव जाल्ल्यान आमच्या बायबला विशीं जाणा जावपाक जाय. सो बायबल इज अ साल्वेशन टायम हिस्ट्री. साल्वेशन टायम हिस्ट्री. सो आमकां कितें मेळटा बायबलान? ग्रेट वर्क्स ऑफ गॉड फॉर आवर साल्वेशन. देवान व्हड व्हड विस्मितां करून दाखयली, ती आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात आमचे सोडवणे खातीर. आनी पयलीं आमकां मेळटा जेनेसीस 1 to 11. देवान कितें केलें तें आमकां मेळटा. जेनेसीस 1 to 11. जेनेसीस 1 to 11 आमकां कितें कितें मेळटा? आय विल जस्ट मेन्शन टू यू. कितें कितें मेळटा म्हत्वाच्यो गरजेच्यो वस्तू जेनेसीस 1 to 11. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 11 ते 11 अवेस्वरान 11 चॅप्टर्स. पयलें आमकां मेळटा क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. संवसार देव रचता तें मेळटा. क्रिएशन ऑफ मॅन कायंड, मनशाक रचता तें मेळटा.
मॅन स्टिवर्ड ऑफ गॉड्स क्रिएशन. देवान ह्या संवसाराचें दोनीपण आनी राखणदारपण मनशाच्या हातांत घालें तें मेळटा आमकां. मागीर मनीस पातो करता तें मेळटा आमकां. मागीर देव मनीस पातो केल्या उपरांत सोडवण बासायता, प्रॉमीस ऑफ साल्वेशन तें मेळटा आमकां. मागीर पातोक वाडटा आनी चोडटा आनी मागीर बुट्टी येता ताची खबर मेळटा आमकां. आनी मागीर कावनंट वीथ नोवा एंड द होल क्रिएशन. फर्स्ट कावनंट, पयलो करार नोवे कोडे आनी आख्खे सृश्टी कोडे केला तो आमकां 11व्या स्वरांनी ह्यो वस्तू म्हत्वाच्यो मेळटात. सो वी नो दीस. हांव इल्लेशें हिंगाच सांगूंक सोदता. क्रिएशन ऑफ मॅन एंड वुमन. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचलो. आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचलो म्हणटात तेन्ना आमी देवा भाशेन आनी देव आमचे भाशेन दिसता? हांव तुमकां विचारता आतां, आमी देवा भाशेन दिसता? टेल मी. देवाक रूप आहा? मागीर ना जाल्यार कशी दिसतात तर आमी? हांव जायते फावटी विचारता, आमी कितें सोजमोता जाणा? ते क्रिएशन ऑफ मॅन इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड म्हणटा तें आमचे रुपान आमी देवा भाशेन दिसता, वो देव रुपान आमचे भाशेन दिसता. हें रूप आनी सारकें म्हणटा तें फिजिकल अशें रूप ना. डू यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेईंग? देर इज नो फिजिकल एपिरियन्स हियर. आमी देवा भाशेन दिसता, देव आमचे भाशेन दिसता म्हणपाक. म्हळ्यार तें तशें जाल्यार देवाक मागीर रूप आसपाक जाय म्हणजे आमचे भाशेन. गॉड इज प्युअर स्पिरीट. गॉड इज प्युअर स्पिरीट. मागीर देवाक अशें आडमासाचें रूप ना. मागीर जेजूक मनीस जाल्ल्यान आमचे भाशेन मनीस सोयबाचें रूप. पूण देव अशें म्हणटा तेन्ना आमी देवाक अशें आमचे भाशेन आडमासाचें रूप ना. तें देखूनच इमेज एंड लायकनेस म्हणटा तें आमी बरे भाशेन सजमोंक जाय. मागीर ताका जाय तो वेळ बी जाय तें सजमावपा. बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स. तें रूप म्हणटा तें आनी इमेज ऑफ गॉड एंड इमेज ऑफ लायकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड विदीन अस म्हणटा तें ऑल द गुडनस जें देवान आमच्या भितर घाला. म्हणजे द डिवायन स्पार्क विदीन अस म्हणटा आमी. द डिवायन स्पार्क म्हणजे आमचे भितर जें देवाचें बरेपण आहा, गुडनस आहा, ताका सगळ्याक आमी देवाचें रूप आनी सारकें आमचे भितर म्हणटा. इट इज समथींग टू डू विदीन एंड नॉट आउटसायड म्हणजे एक्सटर्नल. इट इज समथींग इंटर्नल विदीन अस. देखून आमी कितें म्हणटा? देव आमचे भितर जियेता म्हणटा. देव आमचे भितर जियेता. एंड वॉट म्हणजे आमचे भितर आहा तें आमच्या भायल्या कर्तृत्वांनी दिश्टी पडटा. All that is within us reflects outside in our action, our deeds. So ते रूप आनी सारकें म्हणटा तें कितें? All that God has put within us, the goodness, the divine spark within us. ताका आमी म्हणटा इमेज एंड लायकनेस. आनी ताका लागून आमी म्हणटा जोण एका मनशाक आमी पळयता आमी देवाचें रूप पळयता. रूप म्हणटा तें खूंय आहा? विदीन आसा. The divine within us, all the goodness within us, आमचे भितर आहात तें. भायले रूप अशें आमी देवा भाशेन, देव आमचे भाशेन अशें तर पळोवंक गेल्यार आमकां रिजनेबल जायना. तें रिजनेबलूच जायना. ते बसत ऑल दॅट गॉड आमचे भितर जें डिवायन आपलें कृपा, गुडनस, बरेपण जे देवान घाला तें सगळें भितर घाला. देव जेन्ना आमकां रोचता हें सगळें भितर एक सारकें बरेपण देवान आमचे भितर घाला. आनी ताका म्हणटा आमी तें इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. आनी थोड्यो वस्तू मागीर देवान मनशाक रोचल्या उपरांत मनशान पातोक बी केलें. म्हण पातोक केल्या उपरांत कास्त बी जाली. पूण कास जाली म्हणून देवान मनशाक मरूंक सोडूंक ना. देवान
रोखडीच सोडवण बसयली. गॉड प्रॉमीस साल्वेशन, ताका लागून लॉंग हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन आमकां मेळटा. गॉड प्रॉमीस साल्वेशन इन Genesis 3:15 and the fulfillment of that promise we find in John 3:16. So Genesis 3:15 then John 3:16. ताचे मध्ये लॉंग हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन आहा. म्हळ्यार Genesis 3:15 आहा, इट इज अ प्रॉमीस ऑफ साल्वेशन. John 3:16 आहा, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमीस. ताचे मध्ये लॉंग साल्वेशन हिस्ट्री. आनी ह्या नोयनाच्या दिसांनी ही हिस्ट्री पळोवपाक आमी प्रयत्न करतले. सो द सीड ऑफ प्रॉमीस वी फायंड इन Genesis 3:16, Genesis 3:15 and the fulfillment of that promise we find in John 3:16. देवान सोडवणेची बासावणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3रे आवेसवरान 15वे वळवीन केली. आनी ती मागीर बासावणी देवान जेजू वरवीं शार्ती पावयली. जुवांवाच्या 3रे आवेसवरान 16वे वळवीन आमकां मेळटा. तातूंत मदें एक लांब सोडवणेचो इतिहास आसा. तोच सोडवणेचो इतिहास आमी मागीर आतां ह्या दिसांनी करतले. सो देर आर इटर्नल ट्रुथ्स इन Genesis 1 to 11. 1 to 11 there are eternal truths. These truths never change. Time, space, generations, then centuries येवं काळ येवं हे स्वता बदलना. ही सासणाची स्वता जी ह्या 11 आवेसवरांनी आमकां मेळटात. पयलीं स्वता मेळटात आमकां ट्रुथ्स अबाउट क्रिएशन. वॉट आर द ट्रुथ्स अबाउट क्रिएशन फावंड इन Genesis 1 to 11? I'll just mention to you. फकत मेन्शन करता तुमकां. God is the beginning of creation. God is the source of everything. देव सगळे रचनेचो सुरवात. सगळी रचना ताचेतान येता. हे पयले वयले सोत आमकां उत्पत्तीच्या 11 आवेसवरांनी मेळटा. दुसरे, God created human beings his own image and likeness. God created everything for man, but God created man for himself. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनीक रुपाचो रचलो. हे सारके आनी रूप म्हणटा ते देवान सगळें जें बरेंपण आपलें आमचे भितर घालां. आनी ताका लागून आमकां एक सारको मान आहा. ताका लागून आमी चिंतूंक शकता. ताका लागून आमी बरें आनी वायटा मदें फरक करूंक शकता. बरें तें विचून काडूंक शकता. हें सगळें देवान आमचे भितर घालां. आमी मोग करूंक शकता. पूण देवान हो संवसार मनशा खातीर रचलो. पूण मनशाक देवान आपल्या खातीर रचलो. वी आर क्रिएटेड बाय गॉड फॉर हिमसेल्फ. म्हणजे आमी देवा कडेन परतून पावपाक जाय. वी हॅव टू गो बॅक टू आवर हेवनली फादर हू हॅज क्रिएटेड अस फॉर हिमसेल्फ. सो हें दुसरें सोत आमकां Genesis म्हणजे 1 to 11 मेळटा. बागयोंत आगुस्तिनाचें एक कोटेशन आहा न्हू, माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट इन गॉड. म्हणजे कितें जाणा, आमचें काळीज निमाणें देवा कडेन पावपाक जाय. आवर हार्ट इज लॉंगिंग फॉर गॉड बिकॉज इज क्रिएटेड फॉर गॉड. थिंगा पावतोच आमी शांती अणभवूंक पावता. फॅमिली इज द डिवायन प्लॅन ऑफ गॉड. स्टॅबिलिटी ऑफ फॅमिली. कुटुंब देवाची पयली वयली येवजण आनी कुटुंबाची स्टॅबिलिटी देवाक जाय. स्टॅबिलिटी ऑफ द फॅमिली. Man is steward of God's creation and not the owner, authority, responsibility. Genesisan आनीक एक सोत मेळटा की देवान हे रचनेचो सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान घालो. देखून आमकां जबाबदारी आहा ही रचना सांबाळूंक आनी फावो ते प्रमाणे ताचो उपयोग करूंक. मॅन कमिटेड सीन म्हणजे पातक मनशा उदेशी आयलें आनी पातका उदेशी जायते वायट बी भितर सरलें. God never give up on God. God never give up on men. God has planned for men salvation. म्हणजे मनशान पातक केलें देखून तेन्ना देवान मनशाक मरूंक सोडूंक ना. He had a plan for his salvation. तें बी सोत आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा. God is in control of the whole world
आवर गॉड इज गॉड ऑफ हिस्ट्री. सगळें देवाच्या हातान आहा. आमी एक एक पाटी चिंतता वस्तू आमच्यांनी कंट्रोल करूंक जातात. ना, गॉड इज इन कंट्रोल. ऑल दॅट हॅपन्स इन हिस्ट्री, ऑल दॅट हॅपन्स इन विदीन अस, गॉड इज इन कंट्रोल. आमच्यांनी कांयच अशें कंट्रोलान दवरूंक ह्या संवसारान जायना. हें बी स्वता आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा. सो ती स्वता क्रिएशन. आतां एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड बी मेळटात. 4 मेळटात आमकां इम्पॉर्टंट वन. आय विल जस्ट गो थ्रू रन थ्रू इट. फर्स्ट डे मातशें लांब आहा तें, फाल्यां सावन मागीर शॉर्ट जातलें. दीस इज बिकॉज ऑफ द बिगिनींग आय हॅव टू इंट्रोड्यूस यू टू बायबल एंड ऑल. लिटल लॉंगर इट इज, बट एनीवे, एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड. फर्स्ट, गॉड इज इटर्नल. गॉड इज इटर्नल म्हणजे ताका सुरवात ना, ताका शेवट ना. देवाक गॉड इज इटर्नल. गॉड इज ऑल पॉवरफुल म्हळ्यार देव स्वर्ग पदवेदार बोलिश्ट. ताचे मुखार आनी कोण कम्पिटेटर असो ना. वी कॅनॉट कम्पीट गॉड. नो वन कॅन कम्पीट गॉड. इवन सेटन एंड इवल इज नथिंग बिफोर गॉड. इट इज डस्ट. गॉड इज ऑल पॉवरफुल. थर्ड, गॉड इज ऑल नोईंग. केन्ना केन्ना आमी चिंतता देवाक कांय खबर ना काय म्हणून आमी कितें चिंतता ती. सगळें देवाक थावें. ऑल थिंग्स गॉड नोज. तूं बसला, उठ्ठा, कितें चिंतता, कितें करपाचो आहा, देवाक सगळें थावें. बिकॉज गॉड हॅज नॉलेज ऑफ द पास्ट, प्रेझेंट एंड द फ्युचर. एंड द लास्ट, गॉड इज एवर प्रेझेंट. गॉड इज एवर प्रेझेंट. केन्ना केन्ना आमी अशें चिंतूंक आहा की आमी केन्ना वायट करूंक सोदता तेन्ना न्हू देरां आमी दामता. कोण पळयना म्हणटा आमी. लेट अस क्लोज डोर्स एवरीथींग. गॉड इज फावंड इवन इन आवर वॉशरूम्स. इवन देर गॉड इज नॉट ओन्ली फावंड इन दीस 4 वॉल्स ऑफ द चर्च. आनी आमचें केन्ना केन्ना मन तशें आहा. मागीर इगोर्जेंत आहा म्हणून देव, मागीर हांवें जाय तें करूंक जाता. नो, गॉड इज एवर प्रेझेंट एवरीवेर, ऑल नोईंग, एवर प्रेझेंट. सगळे कडेन तो आसा. सो आमी ह्या 11 आवेस्वरांनी इतली स्वता मेळटात. आमच्यांनी कितें करूंक जाता न्हू. वॉट वी कॅन डू. पयली वस्त, आय जस्ट ब्रॉट दीस फॉर यू. दीस वॉज 2022-23 पास्टरल लेटरीचेर एक अशें ऑब्जर्वेशन येयल्लें. आय विल जस्ट रीड फॉर यू how people look at us as Catholic Church members. During our pre-synodal journey, when we were sharing and listening to one another, many shared their unhappiness over Catholics lacking in the knowledge of the Word of God. It was strongly felt that the Catholic community should have the same zeal, love, dedication that some Christians who are not Catholics manifest. This is like a tight slap on our face. कॅथलिक्स कित्याक जाणा, दुसरी जी आमची क्रिस्तांव भाव भयण आहा न्हू, तांकां पवित्र पुस्तकाचो इतलो मोग, आमकां ते भाशेन ना. म्हणून ते पास्टरल लेटरीचेर अशें ऑब्जर्वेशन आयलें. ते पासत न्हू भाव भयणी न्हू, हें मिसांव बी कोत्ता आसतना लेट अस फॉल इन लव विथ द वर्ड ऑफ गॉड, विथ द बायबल. कितें करूंक जाता आमच्यांनी? पयली वस्त, Your word is a lamp to my feet and a light to my path म्हणटा आमी. देखून let us read personally every day. Bible is a daily bread. Bible is not for occasions. It is not a occasionally एक केक कशी खावपाची. It is a daily bread. सद्दां वाचपाचें पवित्र पुस्तक. दुसरें, कुटुंबीक जिवितान, खासगी जिवितान. कुटुंबीक जिवितान आमी after the rosary and all we can read the word as a family. As a family we are insisting on that today. आता आमी परतून लोकांक सांगता खासगी जिवितान पवित्र पुस्तक वाचूंक, कुटुंबीक जिवितान पवित्र पुस्तक वाचूंक. and कुटुंबीक जिवितान mostly after the rosary we can read the word of God. Then ignorance of the scripture is ignorance of Christ. The Bible is meant to be read for daily nourishment, not a cake that is taken out for special occasions. It is a daily bread.
It is a daily bread. Read the word of God, get to know him. The Bible is meant to be bread for daily use, not cake for special occasions. देखून घरान बी बायबलाक एक म्हत्वाची स्वात आसपाक जाय. आमची बायबल हूंय पडलेली आसतात न्हू, बायबल कॉपी. आमी पास्टरल विजिटा वयता बायबल हाड म्हळ्यार सोदतात. पाद काली काडो म्हणटाय, काल काडलो तो आयज हूंय आहा तो बायबल, काली काडलेलो म्हणटात तो. See that Bible as a special place in our family, special place. जितलो मान आमी परम संस्काराक दिता तितलोच मान आमी देवाच्या शब्दाक दिवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. आमी परम संस्काराक म्हणजे ब्लेसड सॅक्रेमेंटाक जितलो आमी मान दिता, वेनरेशन एडोरेशन करता तितलोच मान एडोरेशन वेनरेशन पवित्र पुस्तकाक बी दिवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. You are created in the image and likeness of God. Live with that confidence. No, I am the child of God, created in the image and likeness of God. Then you are beloved of God. जायती जाणां अशीं चिंतात, I am not good, I am not beautiful, I am not handsome, my hair are curly, my hair are this, my skin is this, my skin is that. Please have confidence in God's creation. God has created you beautiful. If you convince about that, we will not do the things that we are doing. No, beautifying our own self with different things today. Have confidence in God. He has created you in His own image and likeness. Then God has a purpose for you. All of us, God has purpose. तूं बेश्टें संवसारान येवंक ना, आनी जे फॅमिलीन तूं आहा, जे मनशा लागीं तूं लग्न जाला, जे बायले लागीं तूं लग्न जाला, it has a purpose. Your family has a purpose. Fulfill that God's purpose. सगळ्याक आमकां एक पर्पस आहा. See the image and likeness of God in others. No, be a good Samaritan. हांव हिंगा एक दोन वस्तू सांगूंक सोदता तुमकां. See, the image म्हणटा ती and likeness म्हणटा ते, dignity of man is equal to everyone. Dignity of man म्हणटा ती स्टेटसा कडल्यान येना, मानी ताचे कडल्यान येना. You may be prime minister, you may be archbishop, you may be cardinal, you may be a priest, you may be a government servant, you may be whoever in this world, you may be a beggar, you may be a special child. All has one equal dignity. We are sharing in one dignity that comes from that image and likeness. And त्या पासून सगळ्यांक एक सारको आमी मान दिवपाक जाय, आनी त्या पासून सगळ्या भितर आमी देवाचे आसणे आनी रूप पळोवंक जाय. And the last today is care of our common home, our mother earth. हाचेर म्हाका चड तुमकां सांगपाचें ना. Chikali is known for this. You have farmers club, this club, that club. I think Chikalim is doing enough, I mean, in this front. So I am not talking much here, but I would say all that we can do in a little way to respect the creation and the stewardship that is given to us, to protect the world, to protect the creation. Please do it. The smallest thing pasun je amchani korunk jata, you know, even a picking up paper from the ground and the floor, even that small charity towards the creation we can do. So what we can do to save our mother earth? Save water, grow plants, do not cut plants unnecessarily. Less fuel power. I will talk little about this. No to plastic and no to crackers. Less fuel power म्हणटा तो आतां पळय 3 जाणां तर एकूच मिसाक येतात घरांतल्यान, 3 बायको घेवन येतात. But they are coming from one family. ती एकामेकाक हाडूंक सोदिनात. चेड्याक काम आहा, मागीर चेडवाकूय काम आहा आनी पायकूय काम आहा. मिस जाल्या उपरांत कसलीं कामांनी आमकां खबर ना. But 3 bikes, they come for the same mass.
but they will bring their own bikes. I am just suggesting to you, as much possible, can we lessen the use of power? I mean fuel, electricity. All this we have to preserve. केन्ना केन्ना आमकां शेजाऱ्याक हाडूंक पडत, केन्ना कोणाक हाडूंक पडत. Please bring, instead of using 2 cars, 3 cars, 4 bikes, 3 bikes, let us use less fuel power. Lots of things like that we can do. So Bible is a textbook of our faith. I'll just summarize. I'll just read that one quotation and then we'll finish. Satan fears our discovery of God's word because our ignorance of it is the most effective weapon he can use against us. एका सोयतानाक न्हू नाका आमी बायबल जाणा जाल्लो. The more I know Bible, I will be living better life. The more I am ignorant of the Bible, I will do the things of Satan, and he likes that. His purpose is achieved. And so, my dear friends, my dear people, we have reflected a lot. The first day is always little time lagta from to now, because I have to introduce then 11 chapters and all. But from tomorrow onwards, we will start with the salvation history. These 11 chapters are like introducing to us the love story of God. आमकां सगळ्यांक सान फ्रांसीस शावेर आनी देवाचें उतर आमचें जिवीत बरें करूंक रोचणें सवें आमचें सवें एकामेका सवें कृपा आनी बळ दिवं म्हूण ह्या पवित्र मिसांत आमी मागुया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोच मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मोरी ताई जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तांन जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकचार, पातकाचें बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. भाव भयणीनो, थोडीशी मागणी बापा मुखार घालून आमच्या उस्के कोती आमी बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी दिल्ल्या आपोण्याक विस्वाशी रावून पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांच्या राजाक आनी ताची तत्वां उर्बेन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, बापा मागणी आय. सोपून गेल्ल्या बाबा भयणी पासत मागुया. सोपून गेल्ली आमची बाबा भयणी ह्या वर्साक सान फ्रांसीस शावियराचे रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेक आमचे मोदें नात. तांकां सासणाचो विसोव क्रिस्तरायाच्या सोर्गीच्या राज्यांत फावो जावंक बापा लागीं मागुया. ओयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, ओयाल बापा मागणी आय. देवान आमकां फावो केल्ली रोसणेचेर राखण करूंक आनी आमी देवाची चाकरी कोत्तांव तशेंच रोसणेची चाकरी करूंक बापा लागीं मागुया.
दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाल बापा ही मागणी आमच्या गोंयच्या शारांत तशेंच देसांत जायते वांगडी देवाचे रोसणेचो जायतो विबाड कोत्तात. देवान तांकां आपलें मन बदलूंक आनी देवाची निर्मिती सांबाळूंक आमी बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाल बापा बापा मोगाळा आमी सगळीं एक दीस तुजेशी पावूंक सर्व सोकटा राजाशी पावूंक तुवें आमकां ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू आनी सोयेक तूं दीत आसाय. एक मोठो सोयेग म्हणल्यार तुजें उतर. बापा तुज्या उतरा पासत आमी तुका दिन वाचता आनी तुजें उतर दाखयता ती वाट चलून आमी सोडवण भोगूंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कायान घेवया C21 पेज नंबर 37 C21. गीते घालताय सृष्टीच्या रचनांनी वाचतां तुझ्या दर्पणान आमकां दिला तो कवांचो आमी तुका दिता रितमेन दिला मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारान तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकाचो सोरो आमकां भेटयता. दाक वाळीन दिल्यार मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां आत्मीक पिवण आसा. सर्वेस्परा देवान आत्मीक मनांनी मोशा भाव भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा घालून सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटू म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळांनी सर्वदाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक याज्ञीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली खुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनीस कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकाऱ्या खाल हाडून
एक सासणीक आनी सर्वजीक राज्य तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या 16 दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोट होया, सोम्याचे सुवामी ओणो खाता आनी एकालसींतले पियेता, इतले पावटी तूं वैभवान सोर, आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन झुजे वाज, भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणीन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूळट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ताणें आमकां सगळ्यांक आपल्या सारक्याचे आनी रुपाचे रोचल्यांत. ताणें सगळें बरेंपण आमचे भितर घालां आनी आतां तोच आमचो रोचणार आमच्या काळजांनी येता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयली सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबी दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गीय राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. काजराची चिट्यो. देवाचे कृपेन काजार जाता एलिक फेर्नांडीस, पूत फ्लोरियानो फेर्नांडीस आनी इमिलिया फेर्नांडीस रावता चिकाली. लग्न जाता ग्लॅडीस एनी फेर्नांडीस, दू जोझफ आलेशो फेर्नांडीस आनी जोआनिता फेर्नांडीस रावता सियोली. ही तांची दुसरी चीट. एलिस्टन फ्रांसीस डिसिल्वा, पूत दुआर्थ रिता द सिल्वा आनी लेओनोर फातिमा काब्राल रावता गोवा वेल्या. हो लग्न जाता अलिविया कुलासो, दू इनासियो मारियानो कुलासो आनी झिलिना मोनीस रावता दाबोली. हांचे मदें कसली आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवं कायदो आसा. सुमानाच्यो कार्यावळी. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां इगोजेन 23,330 रुपया, कॉपेलान 730 रुपया, सगळे मेळून 24,060 रुपया. फुडल्या आयताराक जावन आसा सेवा धर्मीक वरोस सुरू जाता. नवे सेवा धर्मीक वरोस क्रिस्तान्याचो पयलो आयतार म्हणटकूच 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता मांडावळ करपी सेंट गॅब्रिएल समुदाय वॉटर टँक. आनी दुसरें जावन आसा नोवेनाचें मीस. हें जातलें 8 वाजता आनी 8:30 नोवेनाचें मीस जातलें. तातूंत आमकां पवित्र पुस्तका वयर शिकवण मेवतली. आयच्या दिसाक मेवल्या ते भाशेन. फकत आयताराच्या दिसाक आमची नोवेना सकाळची 8:30 वाजता जातात. मांडावळ करपी होली फॅमिली समुदाय नाकेली. भुरग्यांची दोतोन आनी हेर सगळी कार्यावळ तुमकां घातलेली आसा. पवित्र संस्काराची बुजवण बुधवारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता आनी शुक्राराय दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. म्हणटकूच सांजचे वेळार पवित्र संस्काराची बुजवण बुधवारा दिसा सांजची न्हय पूण सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन बी आमचे इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन जाता सोनवाराक आनी दाबोली कॉपेलांत तें कोंकणी भाशेन 6:30 वाजता जाता. ह्या सुमानाक नोवेनाच्या दिसांनी तें जावचें ना म्हूण तुमकां कळयता. तुमकां सांगला ते भाशेन कायंडली रेजिस्टर योरसेल्फ फॉर द बायबल कोर्स. दोज हू वील अटेंड फॉर ऑल द 9 days वील गेट अ सर्टिफिकेट. किरीत भाशेन आमची विनोती आमचे कुचेरीन नाजाल्यार तुमच्या सॅक्टर लिडराच्या हातान तुमी तुमची नांवां दिवची आनी किरीत भाशेन ह्या दिसांनी तुमी पवित्र पुस्तका वयर समजून घेवची म्हूण आमी मागता आनी विनंती करता. म्हणटच तुमची नांवां तुमी दिवची म्हूण आमी विनंती करता. आजतान आमची नोवेना सुरू जाल्यान आयज पयलें नोवेन म्हणटकूच किरीत भाशेन आज मांडावळ केल्ल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आनी हांगासर हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उदीक आनी उदीक भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां पवित्र पुस्तका वयर फोड मेळो म्हूण आमी मागता. फाल्यांतान नोवेन सांजेचे सकाळचे सदांचे परी 7 वरांचेर मीस पूण नोवेन सांजचें जातलें 5:15 आनी नोवेनाचें मीस 5:45 वरांचेर चोत्रायदोची. म्हणटकूच सगल्यांनी येवचें म्हूण आमी मागता. भुरग्यांक भोव करून हाडात. आमी जायते फावटी निबा दिता. तांकां ट्युशन आसा पूण सांजचे वेळार भुरग्यांक वेळ करून आमी दवरला नोवेन जाल्यार तुमी घेवन येवचें म्हूण आमी मागता. 26 तारखेर मुर्मुगांव डिनरीचें मीस आसतलें व्हडल्या गोंया 8:30 वाजता. जी कोण वेतेली तांकां 7 वरांचेर हांगातान बस आसा बस स्टँडांतान. 1 डिसेंबराची आमची PPC जमात आसतली आमचे फिरगोजेन हें नोवेन जाल्या उपरांत. म्हणजे त्या दिसा आयतार म्हणटकूच नोवेन जाल्या उपरांत तुमी मोरोले साणा 10 वरांचेर काबार जाता. 10:30 वरांचेर मिटींग जातली.
18 तारखे डिसेंबराचे पॅरीस एक्सपोजिशन मास आमचे फिरगोजेक दवरलेले आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर आमची फिरगोज म्हणटच आमकां ते मीस दिला. कंपल्सरी मागता सगल्या लागीं थंयसर तुमी मिसाक येवचे. ते 9:15 वाजता मीस हांगातान ट्रान्सपोर्ट तुमकां करतले आमी. तुमची नांवां कोचेरीन नाजाल्यार तुमच्या सॅक्टर लिडरा लागीं दिवची म्हूण मागता. तियात्र आसा चूक कोणाची रवींद्र भवनान खेरीत भाशेन कोणाक जाय जाल्यार ताणें तिकेट्यो घेवच्यो म्हूण मागता. तशेंच जेसीन गेले त्या आयताराक तियात्राची कोडवणी केल्ली तांचे तियात्र आसा ती भायर उबी आसात. कोणाक जाय जाल्यार ते तिकेट्यो घेवच्यो म्हूण मागता. आज समुदायाची जमात मारिया इमाकुलात समुदाय रेजिना मुंदी लॉरेन्स डिसोजा हाच्या घरान 5:30 वाजता. आमची किरीत मिसां आसात. 28 तारखे नोव्हेंबराचे 7 वाजता लॉरेन्सा गोन्साल्वीस पयल्या वर्साचो उगडास. 30 तारखेर 8 वाजता मिगेल फ्रांसिस्को लुकस तिसऱ्या वर्साचो उगडास. देणगी आमची फिरगोचे के भाशेन जाल्या. एका बऱ्या देखणाऱ्यान दिल्या 10,000 रुपया आनी आमच्या गुड सॅमेरिटन फंडाक एका बऱ्या देखणाऱ्यान दिल्या 10,000 रुपया. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजूतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी किरीत भाशेन तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण मागता. आमच्या ऑफिसान किरीत भाशेन बायबल डायरी आसात कोंकणी भाशेन. तुमी त्यो घेवच्यो. बाबा भयणी जायते फावटी आमी दुसरे गिफ्ट दिता. बर्थडेयाक वेता आनी कसल्याय फंक्शनाक वेता आमी काडटा आनी बाजारान ह्या दिसांनी DIY आसा, विशाल मेगामॅट आसा, जुडियो आसा, तातूंत पयले धांवतात आनी वस्तू घेतात आनी दितात. करचें न्हय. तुमकां जाता जाल्यार एक बायबल दिवचो दुसऱ्यांक. एक बॅट कशी तुमची. आमी जाता जाल्यार आमच्या घराब्यान हो बायबल दवरचो. तेस जाल्या उपरांत मागणें करचें. बायबला वयलें वाचप वाचचें. सकाळीं उठ्ठा तेन्ना 2 दिसाक आमकां कितें दिल्लें आसा, कसलें वाचप आसा हाचे वयर आमी करचें. आमच्या भुरग्यांक बायबलाची गोडसाण आमी हाडची म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन तुमी तो विक्रेक आसा मागीर येवन बोबाड करिनाकात. फादर आमकां मेळूंक ना आमकां कोणाक जाय ताणें आदी फुडेंच कोचेरीन वचून घेवचें. आमच्या कॅटेकिस्तांनी कॅन्टीन दवरलेलें आसा फाटल्यान. कोणाक तांकां खुशी आसा खावपाची ताणें घेवचें आनी तांकां मजत करची म्हूण आमी मागता. आज पयलो दीस म्हणटच किरीत भाशेन फादर मारियानान बरे भाशेन तुमकां बायबलाची इंट्रोडक्शन टू द बायबल कशी भाशेन आसा तें दिलां. सजमतान तुमी सजमतली आनी हे भाशेन अदीक तुमी जाणवाय बायबलाची घेतली. देव बरें करूं फादर मारियान तुका. आनी आज सगल्यांनी तुमी आजी जाल्यार देखून तुमकांय देव बरें करूं. उबी रावया. भाव भयणीनो, तुमकां आमी केरीन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तोकोस काडून रावल्यांत. म्हजो एकूच हुस्को आहा, म्हजो आनी पवित्र सभेचो हुस्को, की आमी पवित्र पुस्तकाक फावो ती सुवात आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान दिवंक. आनी होच हेतू दवरून हे 9 दीस आमी सारतेले नियाळ करून थोडोसो त्याग आनी सॅक्रिफायस आमकां करचो पडटलो. पूण त्याग आनी सॅक्रिफायस तर आमी मोगान करीत देव आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो. ही नोवेनांनी तुमी सद्दां येवचें म्हूण म्हजो बी एक काळजांतावन आवडो आसा. सगळे आमी हात जोडुया आनी पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमी सान फ्रांसीस शावेराचें गायन घालतलो. शेवटाचें गायन घालतकच सगलीं भुरगीं आसात तीं बसतलीं. कातिकिस्ट येवन तुमचे क्लासीची एटेंडन्स घेतली. उपरांत तुमी घरा वयतलीं. गायन घेवया U20 पेज 240. U20.